फर्स्ट ऑफ ऑल हांव जनतेचे विशेषतः उत्तर गोव्याच्या मतदाराचे मनापासून आभार मानतो. अवघे 10-12 दिवसाचे आमकां मेळ्ळे ह्या प्रचारासाठी. तितल्या काळात जितल्या ठिकाणी वचचें शक्य जालें त्या ठिकाणी पावला. आमचे प्रमुख कार्यकर्ते सगळ्या ठिकाणी गेले आणि लोकांचा जो उत्स्फूर्त जो प्रतिसाद म्हाका ह्या निवडणुकीच्या संदर्भात मेळ्ळा तो अद्भुत आसा. आणि म्हणून खात्री आसा की आगामी खासदार उत्तर गोव्याचो, गोंयचो, गोंयकारांचो, त्यांचो आवाज, त्यांचो एक बरोबरीचो, त्यांचो बंधू भाव ह्या नात्यान काम करपाची संदी म्हाका मतदार दितात ही बद्दलची आज खात्री जाल्या. विजयाची माळ आधीच अनेक ठिकाणी म्हाका कार्यकर्त्यांनी म्हाज्या गळ्यान घातली, पण फाल्यां 5 तारखेचे 7 तारखे दिसा मतदान करून 8 लाख विजय हे जरूर करतले ही म्हजी खात्री आसा आणि लोकां बरोबर काम करतलो हीच तांकां म्हाजें आश्वासन आसा. तो जो प्रत्येक मतदारसंघान गेला ताचो अर्थ न्ही की प्रत्येक वाड्यांनी पावलो म्हणून, कारण ते शक्य जालें ना. कारण विस्तार येदो मोठो आसा, जॉग्रफी इतकी मोठी आसा ह्या भागाची, 20 मतदारसंघ आसात आणि विधानसभेची संवय लोकांक असल्या कारणान त्यांची अपेक्षा जाता की हो उमेदवारी आपल्या पर्यंत पावचो म्हणून. तितले हे शक्य नासलें जरी जालें तरी लोक समजून घेणारे आसा. तुमच्या मार्फत, वर्तमानपत्रा मार्फत, चॅनल मार्फत, रेडिओ मार्फत, अनेक माध्यमां मार्फत हांव जवळ प्रत्येकाच्या घरांत पावलो आसा आणि एक बरी बाजू की लोकांक म्हाजी वळख नव्यान करून दिवपाची ना. लोक वळखतात म्हाका, म्हज्या कार्याची जाणीव तेंचे कडेन आसा आणि त्या बद्दल म्हजें भरघोस अशें भरीव अशा प्रकारचे म्हजें स्वागत जाता आणि त्या बद्दलचो अभिमान आणि आनंदही लोक व्यक्त करतात माझ्या कार्याची. आणि आता साहजिक अशें घडटाच की दुसरे जे उमेदवार आसात भाजपचे आसा प्रामुख्यान त्यांच्या कार्याचोय आढावो लोकच घेतात. म्हाका येवची गरज पडना. आणि दावे कोण उजवे कोण हे कळून चुकला आणि लोक सांगतात भाई ह्या वेळार आमकां बदल हो जाय. एकंदरीत ह्याच इलेक्शनाक गोव्यातच न्ही तर देशभर एक प्रकारची अशी एक लाट व्हांवता, वारें व्हांवता, बदलाचे वारें व्हांवता. गोव्यात तर ते निश्चित आसा आणि त्या वाऱ्याच्या त्या झुळके बरोबरच ह्या निवडणुकांत उत्तर गोव्यातल्यान म्हाजी निवड निश्चित जाल्ली आसा. इंडिया गठबंधनाक कितलीशी सिटां मेळटली अशी तुमकां अपेक्षा आसा? इंडिया गठबंधन मिळून मेजॉरिटीच्या हाफवे मार्क पर्यंत निश्चित पावतले. हाफवे मार्क पर्यंत निश्चित पावतले. उगाच ते 400 पार 500 पार तसल्या घोशणा आमी करिनात. परंतु सरकार निर्माण सरकार स्थापन करण्यासाठी जे कितें बहुमत अशें जाय पडटलें तिथपर्यंत आमी निश्चित पावतले. हो जो दौरो हांवें मतदारांक मेळपाचो काडलो त्यात बहुसंख्य लोकांक मेळ्ळा, परंतु अनेक जण असे आसात की त्यांचे पर्यंत पावूंक शकलो ना. हें सत्य आसा कारण विस्तार मोठो आसा ह्या मतदारसंघाचो आणि वेळ खूब कमी जाली. हांव म्हाज्या त्या सगळ्या मतदारसंघांक विनंती करता मतदारांक तुमचे कडेन जर प्रत्यक्ष हांव नांव जरी पावलो तर इतर माध्यमातून पावलो आसा तेन्ना प्रत्यक्ष भेटी गाठी न जाल्या बद्दल राग मानू नये. अगदी भरघोस रित्या आनंदान उत्साहान मतदान करचें. तुमचो हांव भाई, तुमचो भाव अशें म्हणून हांव भावा भयणींक सगळ्यांक आवाहन करता की तुमचें मत अत्यंत पवित्र अशें मत म्हाका दियात. आतांचें तुमचें मतदान करात हीच तुमकां विनंती आसा. आनी साधारण कितलेशें मार्जीन आसतलें अशें दिसता? हे सगळें पयल्यान तर विजयाची खात्री आसत. 40-50 हजारा पर्यंत ती मार्जीन आसतली अशें एकंदरीत म्हजें कॅल्क्युलेशन आसा. मे बी कमी काही 10% प्लस मायनस जावं येता, पण विजय हो निश्चित आसा आणि त्या बद्दलचो दुबाव कोणाच्याच मनात उरूंक ना. त्यांच्या बद्दलची कितें नेगेटिविटी आसा आमच्या विरोधका बद्दलची ती दिसताच. तेणी केल्लें कार्य सरकारान केल्लें कार्य, भाजपच्या स्थानीक सरकारान केल्लें कार्य लोकां समोर आसा, त्यांच्या खासदारान केल्लें कार्य खबर आसा. ते पळयल्यानंतरच लोक म्हणटात की पुरो जालें बाबा हांकां आतां घरांत हाडलें बरें म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.